नमस्कार, पोया प्रायम खबरो। 5वे 6वेच्या भुरग्यांक ई टॅबलेटीची येवजण लागली चालीक। मुख्यमंत्र्यान वाटले टॅबलेट। 47,000 भुरग्यांक मेळटले ई टॅबलेट। शिक्षकांकूय दिवपाचो विचार। कर्नाटकान म्हादयचे 7 टीएमसी उदक व्हेल्यार गोंयची शेतां भाटां पर्यावरणाचेर नेमको कसो परिणाम जातलो? ट्रिब्युनलाची टीम सोदता गोंयांकडच्यान शास्त्रोक्त आर्ग्युमेंट। किरण बेदी भाजपाची एजंट। लोकपालाचेर अण्णाची चल्ल्या दिशाभूल। आपाच्या वाघेलाचो सनसनाटी आरोप। राळेगण सिद्धी सभेत आपाचे वावुरपी आनी अण्णाचे तोंडाक तोंड। उसगांव नाणूस अपघातांत 3 भुरगीं आगताक गेली। चलया मोल्या आनी धारबांदोडेची। चलो काकोर्डेचो। रेसी लायतले टिबल सीट मोटरसायकलीचो बसीक धक्को। सडा जेलीत तेजपाल उरतलो बाकीच्या कैद्यांबरोबरच। वेगळ्या सेला खातीर घाल्लो अर्ज घेतलो फाटी। सुत्रां सांगतात पुलीस आनी आयजी प्रिझनाचोय खासा त्रातामेंताक विरोध। आणि इंटरेस्ट लक्झरी बसींचेर आता कमर्शियल टॅक्साच्यो धाडी। आरटीओ पुलीस एक्सायजाच्यो टीमी पळयताल्यो मोन्यांनी, मात म्हाल सोडून पॅसेंजरांक वडप। खबरो विस्तारान। स्कुलांतल्या 5वे 6वेच्या भुरग्यांक ई टॅबलेट दिवपाची येवजण सरकारान निमणे चालीक लायली। येवजण पोरूच चालीक लागपाची आशिल्ली। वाडदिसाच्या निमतान शिक्षण मंत्री पर्रीकारान पणजे मिनेजीस ब्रागांजा हॉलांत जाल्ल्या खासा सुवाळ्यांत 1000भर भुरग्यांक टॅबलेट दिले। त्या शिवाय स्कुलांनी वायफाय दिवपाचोय सरकाराचो विचार चल्ला। येवजणेचेर 49 कोटी खर्च येतलो। गोंयांतल्या 5वे 6वेच्या 47,000 भुरग्यांक ई टॅबलेट मेळटले। स्कुलांतले 5वे 6वेच्या भुरग्यांक ई टॅबलेट वांटपाचे येवजणेक निमणे म्हूर्त मेळ्ळो। ही येवजण पोरूं चालीक लागपाची आशिल्ली। फाटलो जून आनी उपरांत 15 ऑगस्टाचो म्हूर्तय सरकाराक चुकलो। निमणे 13 डिसेंबराक मुख्यमंत्र्याचे वाडदिसा ई टॅबलेटांक म्हूर्त मेळ्ळो। सरकार स्कुलांनी वायफाय दिवपाचोय विचार करता। हिंदी, गणित, इंग्लीश आनी EVSचे सिलेबस ई टॅबलेटींनी आसतले। मराठी आनी हिंदी उपरांत लोड करतले। टॅबलेटांचेर भुरग्यांक शिकप शक्य जावचें म्हूण शिक्षकांकूय टॅबलेट दिवचे म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकारान शिक्षण खात्याक सांगलां। चीप वस्तू दिवं ना। आमी दिल्या ती लेनोवो नाल्यार एसर भरपूर ज्ञान दिवपाची क्षमता दवरणारो कार्यक्रम आसा। हातूंतल्यान म्हाका खबर आहा बरीच जाणां तुमच्या पैकी खेळटली, गेम्स खेळटली आनी कितें मागीर लोड करतली हळूच आनी ताजे गेम्स खेळटली। पण त्या बरोबर गेम्सा बरोबर शिक्षणाचे थंय तरेतरेची टूल्स आहा, ती टूल्स शिकपाची आवश्यकता आसा। पयल्या वर्साचो प्रयोग कितें कमी जाला आसत आनी इल्लें बरें करूंक जाय जाल्यार फुडल्या वर्सा जातलें। ई टॅबलेट येवजणेचेर सरकार 49 कोटी मोडटलो। हो ई टॅबलेट 10,000 पडटा। जानेर सोंपता म्हळ्यार सगळ्या भुरग्यांक ई टॅबलेट मेळटले। जानेरांत वेंचणूक आचार संहिता लागली जाल्यार उरिल्ल्या भुरग्यांक ई टॅबलेट वेंचणुके उपरांत दितले। 9,995 10,000 प्रमाण कर 47 crores टोटल आमगेलें बजेट आसा 49 crores। हय आतां ते मागीर स्कुलां दितले तें फाल्यां कणगेन हांगा वाडटले पंजीम कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑल स्कूल्स एंड ऑन 18 to 17 वी आर गिविंग इन सालसेट। Then by last week of January, all children will get throughout the state. पणजेच्यान सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी। कर्नाटकान म्हादयचे 7 टीएमसी उदक व्हेलें जाल्यार गोंयची शेतां भाटां आनी पर्यावरणाचेर नेमको कसो परिणाम जातलो हाचेर शास्त्रोक्त आर्ग्युमेंट सध्या म्हादय ट्रिब्युनल गोंयकारांकडच्यान सोदता। 3 वांगड्यांच्या लवादा बरोबर हेर 7 अधिकारी मेळून 9 जाणांचो पंगड सध्या म्हादय वाठाराचें इन्स्पेक्शन करता। शुक्रारा एमपीटीच्या अधिकाऱ्यांकडेन जाल्ल्या बसकेंत हो विशय आयलो। एमपीटीन म्हादयचेर फक्त कमर्शियल आर्ग्युमेंट घालो। शेनवारा लवादाची टीम बिर्डी आनी मोल्यां वतली। म्हादय ट्रिब्युनलाची टीम 5 दिसांचे गोंय भोंवडेर आसा। ही टीम शुक्रारा एमपीटीक मेळ्ळी। ताणें जेटी आनी बर्थाची पळोवणी केली।
एमपीटीचो चेअरमॅन मारा पांडियनान म्हादयचेर प्रेझेंटेशन केलें. उपरांत म्हादय ट्रिब्युनलाची टीम आनी एमपीटीची बसका जाली. हे बसकेन म्हादयच्या पॅनलान प्रत्येक मुद्द्याचेर एमपीटीचे अधिकाऱ्यां कडेन आर्ग्युमेंट घाले. म्हादयचे 60 टीएमसी उदक कर्नाटकान व्हेले जाल्यार गोंयचो शेती बागायती वाठार आनी पर्यावरणाचेर नेमको कितें परिणाम जातलो हाचेर पॅनल एमपीटी कडच्यान शास्त्रोक्त आर्ग्युमेंट सोदताले. पूण एमपीटीचो आर्ग्युमेंट पुराय कमर्शियलूच आशिल्लो. Some you see work is being undertaken by the state of Karnataka. Therefore, you see export and import is likely to be affected or is affected. We don't know whether it is likely to be affected in future, whether in fact it is affected as on today. What was previous export and import? What is now? What is the position? We don't know anything. There is no data at all. Depth of the water, in order for a barge to move around, the barge requires at least about 3-meter draft. Therefore, what quantity of the water must be maintained in the river, so that the barge also has certain depth. They are there. What are the sources of fresh water? How many rivers you get fresh water from? How many rivers? Then what is the source of fresh water provided by these two rivers, major rivers? उपरांत एमपीटीच्या एका अधिकाऱ्यान 16 डिसेंबराक म्हादयचेर डाटा आनी प्रेझेंटेशन दाखोवपाचें उतर म्हादय पॅनलाक दिलें. It will be on 16th December. We will be all brief about this. We will bring in that PowerPoint presentation. In fact, we expected it since he's raising all these issues today. What Mr. Kamat is saying? We will be bringing all this aspect, whatever you have said, no. We will bringing in PowerPoint presentation. It is fixed on 16th. This 16th December. So we will be bringing all this aspect. जस्टीस जे.एम. पांचालाच्या फुडारपणाखाला म्हादय ट्रिब्युनलाची टीम पयलेच दिसा बरीच आक्रमक दिसली. पॅनलाचो एक वांगडी देवीदास एमपीटीच्या चेअरमॅनाचेर बरोच तुटून पडलो. मारा पांडियनान कर्नाटक सरकार आनी म्हादयच्या मुद्द्याचेर केल्लें एक वक्तव्य ताका कोत्र गेलें. Which he has no competency to speak. I strongly object to that comment made by the learned chairman as to what is happening in Karnataka and as to whether they are violating any order of the tribunal. Unless you withdraw it, I have strong objection to what he has commented. ट्रिब्युनलाची टीम शेनवारा विर्डी धरण आनी मोल्या वाठाराची पळोवणी करतली. दिशान परब, महेश गाडी आनी तुळशीदास च्यारी प्रुडंटा खातीर. किरण बेदी भाजपाची एजंट लोकपाल विधेयकाचेर ती अण्णाची दिशाभूल करता असो सनसनाटी आरोप आम आदमी पार्टीचो फुडारी दिनेश वाघेलान केला. केंद्र सरकाराचे लोकपाल बिल आनी आंदोलकांच्या बिलांत जमीन आसमानाचो फरक आसा. सरकारी लोकपालान भ्रष्टाचार देंवपाचो सोडून वाडटलो अशें वाघेला म्हणटा. इतले मजगती व्ही.के. सिंगाच्या उलोवपा वेल्यान आपाचे वावुरपी आनी अण्णाचे तोंडाक तोंड लागले. वो जो जन लोकपाल बिल था वो ये जन लोकपाल बिल नहीं है जो सरकार पास करने जा रही है. सरकार जो पास करने जा रही है वो बिल्कुल इससे विपरीत है. इसके अंदर जिस तरह के प्रावधान हैं वो करप्शन को बढ़ाने वाले हैं और जो करप्ट लोगों को संरक्षण देने वाले हैं. और मुझे कहते हुए जरा भी यहाँ संकोच नहीं हो रहा है कि किरण बेदी जैसे कुछ लोग जो बीजेपी के एजेंट है वो और कुछ और कांग्रेस के एजेंट मिलके अन्ना जी को धोखा दे रहे हैं. अन्ना जी बड़े सरल और सीधे इंसान है. वो कानून की बारीकियों को उस तरह से समझते नहीं है. लेकिन ये किरण जी वगैरह इन चीज़ों को भ्रम अन्ना जी को भ्रम में डाल दिया है. इस कानून में एक सीधा सीधा प्रावधान है कि अभी तक सीबीआई जो है वो सीधा रेड कर सकती है, लेकिन ये कानून आने के बाद सीबीआई को 100 कोस पहले देनी पड़ेगी. इतले मजगती आपाचे वावुरप्यांचे रालेगण सिद्धीक अण्णाचे गटाकडेन पेटले. लोकपाल विधेयका खातीर एकठांय वावुरचे म्हूण अण्णाचे माचये वेल्यान व्ही.के. सिंगान वक्तव्य करतनाच आपाचे गोपाल रायान मदीं तोंड घालें. उपासाचे सुवातेर वाद घालता म्हूण अण्णान आपाचे वावुरप्यांक वसमेरात दिलो. आज हम अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें जरूरत है इकट्ठा होकर लड़ने की, ना कि अलग अलग गुट बनाकर, अलग अलग दल बनाकर अपना फायदा उठाने की. आपको अगर मेरे किसी कहने से बुरा लग रहा है तो उसको मेरे से बाद में बात करिए. ठीक है, ठीक है. गोपाल राय जी, आपको मैं कल मना किया था कि अनशन नहीं करना. लोग कह रहे हैं कि उनका खत्म होने के बाद आप बात करना, तो आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? अगर आपको
हल्ला गुल्ला करना है तो उधर जाओ ना, गांव के बाहर जाओ, इधर नहीं बैठना। देखिए, कुल मिलाकर के ये हमने कल तय किया था अन्ना ने कि इस मंच से केवल जन लोकपाल की बात होगी, किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप नहीं चलेगा। जो लोग अन्ना को छोड़ करके नरेंद्र मोदी को टिकट के लिए परिक्रमा लगा रहे हैं, वो आकर के उपदेश देते हैं तो दुख होता है और दर्द भी होता है। ब्युरो वांगडा लौकिक शिलकार आणि देवेंद्र गावकार, प्रुडंटा खातीर। इंटरस्टेट लक्झरी पॅसेंजर बसी म्हाल बेकायदेशीर व्हावयतात म्हण प्रुडंटान एक्सपोज केले उपरांत 24 वरां भितर इम्पॅक्ट जालो। आता हे बसींचेर कमर्शियल टॅक्स अधिकाऱ्यांनी धाडी घालपाक सुरवात केली। कमर्शियल टॅक्साच्या टीमीन मडगांवां बसी आडावन तांच्या म्हालाचे डॉक्युमेंट तपासपाक सुरवात केली। इतलो तेंप एक्सायज, आरटीओ आनी पुलीसय हे वेव्हार उक्त्या दोळ्यांनी पळयताले। मात कमर्शियल टॅक्साची टीम म्हाल सोडून पॅसेंजरांची लगेज उस्तूक लागिल्ल्यान कोफुसांवां जाल्यांत। आता घेवया एक वेवसायीक विसो।